the 29th National Road Safety Week. On this occasion, we have taken up under the Mapsa Municipal Council Road Safety Traffic Management Committee. Mr. Ratnamal Salkar is here today also, and PI is here from the traffic cell to take up a small awareness action on the use and benefit of the speed radar. You see, today speed is a very big problem in Goa and the cause of many accidents. Now there are two parts. The speed limit boards have to be put up. That is one issue the road safety committee of the municipality will be taking up for the approach roads to Mapsa Municipal Council to fix the speed limits. The second part is when the speed limits are fixed up, then the action will start. But as you know, the consumers must know, the road users must know what is this machine. And today we have fixed up this demonstration for two reasons. One, we have requested also our Mapsa Municipal Councillors, Chairperson, just to come and have a look. We have requested all our consumer forum representatives from Aldona, TV, Asagaon to come and see this machine ourselves of how this machine works, what are the benefits of it, so that we can explain to people why this radar is there and how this radar will help us to control our speed so that we don't get a talang. आज परिस्थिती कितें आसा लोकांक खबर ना अशें स्पीड लिमीट आसा म्हणून आमी पळयत जाल्यार कितलेशे 7,000 ट्रॅफिक आमचे ड्रायव्हिंग लायसन्सीस सस्पेन्शन करपाक दिल्लेले आसा. ह्या 7,000 लोकांक विचारले जाल्यार तेंची परिस्थिती कितें, तांकां चलोवपाक उमेद आहा, पूण खंयच्या एरियान कितली स्पीड चलोवपाची ते सायन बोर्ड तेंच्यांनी पळोवपाक जाय. सो in this road safety week, one of the major focus of ours is to create awareness about speed. Very important, हे बोर्ड लावपाचें काम जी PWDची जबाबदारी आसा, पूण प्रत्येक पंचायत म्युनिसिपॅलिटीन तांकां फॉलोअप करपाक जाय की ते बोर्ड लाय म्हणून. आतां बोर्ड खंय लावपाक जाय एज पर द नोटिफिकेशन. आतां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नोटिफिकेशन काडलें. फॉर एग्जाम्पल, इरिगेशन डिपार्टमेंट करसवाडो अप टू पेडे ट्रॅफिक सर्कल 40 km/h असो जो हे फिक्स केलेले आसा न्हू. आतां तितून दोन बोर्ड आसता. एक नंबराचो बोर्ड म्हणजे स्पीड लिमीट, आनी स्पीड लिमीट जेन्ना सोंपता एक लायन असो आसता रावंड आनी एक लायन, तो बोर्ड गरजेचो. म्हणजे थंय तुजो स्पीड लिमीट काबार जालो, मागीर तेजे वयर वचपा जाता. अशें पयलीं लोकांची सायनेज, खंयचो सायनेज खंय लागता तेजे अवेरनस जागृताय जावपा जाय. सो फॉर एग्जाम्पल आमी पळयत जाल्यार एक 6 कडेन तेंच्यांनी ऑलरेडी ही नोटिफायड केल्लेले आसा की कोलवाले ब्रिज टू कोलवाले विलेज, मागीर सेंट क्लारास स्कूल अस्नोरा टू प्रायमरी स्कूल मुलगांव ह्या एरियान. हे सगळे म्हापशा ट्रॅफिक सेलाच्या ज्युरिस्डिक्शनान येता. फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल ग्राउंड थिरी टू रेल्वे स्टेशन सिरसाय बॉर्डरीचेर, मागीर ग्रीन पार्क जंक्शन टू कारसवाडा जंक्शन. ओके, सो एक जंक्शन टू नेक्स्ट जंक्शन. अशें जेन्ना हे 6 बोर्ड आसा, वेगळे वेगळे स्पीड लिमीट आसा, पूण हे स्पीड लिमिटाचे बोर्ड पयले लावपाक जाय तेन्ना चलन करपाक स्टार्ट जाता. आज आमी कितें करता, आज आमी अवेरनस कित्याक करता, अशें समज रावलो 1 म्हयन्याच्या उपरांत आनी तो कित्याक रावलो, हो रेडर कशें चलता, हे ताका लागून आयज आमी मुद्दम प्रेस एंड इवन म्युनिसिपल कावन्सिलर्स कितें आसा, काल आमचे नॅशनल रोड सेफ्टी मिटिंगाचें इनॉग्रेशन जालें. बाब सुदीन दवलेकर आसलो, प्रताप सिंग राणे, आमचे फ्रांसीस सिल्वेरा, तिनूय म्हणटाले तांकां कॉल येता, सर म्हाका दवरलो. सो पॉलिटिशियन वेदर इज अ सरपंच, ZP, कावन्सिलर, MLA सगळ्यांक खबर आसपाक जाय कित्याक पुलीस करता हें ताका सोड, हो प्रश्न येत ना न्हू. इट इज एन ऑफेन्स. जेन्ना स्पीड लिमीट आसा, थोडे लोक 90-100 पासून चलयता, अशी परिस्थिती आसा तेन्ना आमी लोकांक रिक्वेस्ट करता स्पीड लिमिटा भितर चलोवपाक सुरवात करा. आतां खंय जी बोर्डां ना ती बोर्ड घालपाक काम चालू केल्लेलें आसा. बट wherever the boards are there, we are requesting the consumers who are the drivers of the cars and 4-wheelers and motorcycles
टू स्टार्ट मेंटेनिंग द स्पीड एंड दुसरे ट्रॅफिक सेल इन्चार्ज आसा कलंगूट ट्रॅफिक सेल पूण म्हापशाचे लोक बागा वयता आतां मेच्या म्हयन्यान ते वयतले भरपूर ट्युरिस्ट येतले सो ट्युरिस्टचे जे गाडयो येता तांकांय खबर आसपा जाय लिमीट आसा म्हणून आतां चडशे एक्सिडंट आमच्या कोस्टल बेल्टानूय जाता थंय स्पीड लिमीट आमी मागले ऑलरेडी DYSP धर्मेश हांगलेक आमी ऑलरेडी पॉयंट घातलो तो ओवरऑल DYSP नॉर्थ गोवा ताका आमी ऑलरेडी रिक्वेस्ट केला की जे नोटिफिकेशन काडपा जाय ते नोटिफिकेशन बेगीचे बेगी काडचे ऑन डेट आमी हांगासर 444 केसीस बूक केल्या 183 दॅट इज स्पीड ओवर स्पिडींगाच्यो आनी तितूंतली अबावट 98 केसीस आमी हे जाले आमच्यो लायसन्स सस्पेंड जाली थ्रू RTO आतां फुडली तेंच्यांनी एबियन्सान दवरल्या रिजन तेंच्यांनी धाडला पूण आमी जेन्ना सीज करता आमी ताका एक्नॉलेजमेंट दिता अबावट लायसन्स आनी हे तेजे हे काडप तेजे ते सगळे डिटेल आसा ऑफ लायसन्स वीच दे कॅन यूज टील द टायम दे गेट इंटिमेशन फ्रॉम RTO आनी ते तेंकां दिता आमी एज ऑफ नाव इट इज 444 केसीस एंड इट स्टील कंटिन्यू गायडलायन अशें सुप्रीम कोर्टाची डायरेक्शन्स आहा सर्टन ऑफेन्सीस दिले तेंच्यांनी तितून ते सस्पेन्शनाक हे करपाक जाय आमी त्या प्रमाणे ते सस्पेन्शनाक धाडटा सुप्रीम कोर्टाची कमिटी जी आहा रोड सेफ्टी त्या प्रमाणे धाडटा RTO पण आता ते ड्युअल ऑफेन्स म्हणतात तातूंत चलानय करता आनी ते तेंच्यांनी हे काडा RTOचे दे आर सिकींग लिगल ओपिनियन ऑन दॅट म्हापशा शहरान भायरसून जे गाडी येतात पळय एंट्री पॉयंट्स आहा पळय थंय सारकें चॅक करपाचें थंय प्रोविजन बरें करपाचें एंट्री जावपाक कितें कितलेशेच वायलेशन जातात आतां कितलेशेच आमी केसी पळयल्या की लेफ्ट हँड सायड वोटींग करतात 4 व्हिलर चलयतना पूण जो 4 व्हिलर कोण ड्रायवींग करता पळय ताका इतलें टेन्शन जाता उजव्यान वचप काय दाव्यान वचप हो प्रस्न पडटा तेन्ना आमच्या भुरग्यांक यंगस्टर्स आसा पळय तेंचे चड वायलेशन जाता तांकां म्हणजे रिक्वेस्ट आसा की तांणी स्पीड लिमीट दवरची आनी ट्रॅफीक रुल्स ऑब्जर्व करचे ट्रॅफीक हे सगळ्यांकूच बरें कित्याक आज घरांसून मनीस भायर पडलेलो परत पावत ही गॅरंटी ना अशी असो प्रॉब्लेम जाला आमचे रस्तेय कमी आसा आमकां दॅट इज द प्रॉब्लेम आनी आतां ट्रॅफीक पुलीस स्पीड लिमीट आनी ओवरटेकिंग नो पार्किंग नो एंट्री ताका ताला वयता आनी तेंचे लायसन घेता लायसन घेवन ITOन धाडटा ITOन धाडून ITOची कामां ITO कडेन जायनात आनी हे वयल्यान तांकां वजे तेंचे वयर आनी जेन्ना मागीर तो ITOन गेलो मागीर ITO कितें म्हणटा तुका लेटर दिली मागीर ताका लेटर 8 दिसांनी बाय पोस्ट येता ती लेटर घेवन तो ITOन वयता मागीर सर कितें म्हणटा तूं ही फॉर्मेलिटी कर ती फॉर्मेलिटी करून जे दिसा तो त्या बुकार सायन मारता ते दिसासून 4 म्हयने लायसन सस्पेंड जाता हे कितें म्हणटा धरल्या पळय त्या दिसासून आमी समजता हे ड्रायव्हर म्हणजे आपणाक धरला वतालो ह्या दिसासून 4 म्हयने सस्पेंड बट तशें ना ते तुजें जेन्ना तूं बुकार ITOन वचून सायन मारता तेन्नाच्यान तुजें 4 म्हयने लायसन सस्पेंड हें मातशें कित्याक जो हो कॉमन मॅन कोण ड्रायव्हर आहा तो कितें करता आपणाचे तो केन्ना धरला अमके दिसा त्या दिसांचो तो म्हणटा 4 म्हयने सस्पेंड हें पयलीं सांगूंक जाय न्हू सरा आनी हे ट्रॅफिकाच्या सेलान दवरूंक जाय हे ITOक दिवन फायदो ना जेन्ना ITO धरता तेन्ना ITOन सस्पेंड करूंक जाता लायसन कित्याक तांकां रायट आहा बट ट्रॅफीक पुलीस आपणाचे जॉब करता प्लस तुमी तालो येता पयशेय घेता आनी वयल्यान तांकां मागीर ITOन धाडटा आतां एक ड्रायव्हर असो सस्पेंड जावंक लागलो पळय ताका एक टायम तरी हे करा न्हू चान्स दिवंक जाय सुप्रीम कोर्टाचे डायरेक्शन म्हणून हय सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन आसो बट कितें आहा सर आतां भायल्या गांवांत गेले नाल्यार ते तालांव घेता आनी तुका सोडटा तुजें लायसन सस्पेंडाक दवरिना अशी सस्पेंड जायत रावले लायसनां नाल्यार मागीर गाडयो चलयतले कोण